मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्ली ह्यो ऑलिंपिक्स गेम नोव्हेंबरान जाता म्हणून म्हाका नॅशनल गेम्स म्हाका जाण जावपा जाय मिनिस्टरा कडच्यान वेदर इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशन इज एग्रीड टू प्रपोज डेट्स बाय गोवा गव्हर्मेंट जे लागता पळय न्ही ते इम्पोर्ट करचे पडटा फ्रॉम द फॉरेन कंट्री ऑल्सो. ही सगळी प्रोसेस जर कंप्लीट करतले इट रिक्वायर्स 5 months. आमी तांकां ऑलरेडी कळयल्लें मे म्हयन्यान तुमी डेट दियात आनी अकॉर्डिंग टू डॅट आमकां टेंडर आनी बाकी सगळें फायनलायज करून आतां तांचें म्हणणें आसा की तशें नोव्हेंबरान घेवप तें कठीण कारण ते म्हणटा लागल्यार प्रेशरायज करपाक की नोव्हेंबरान घेया म्हणून. इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इन नोव्हेंबर कारण आज आमी जुलय सोंपलो ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर 3 म्हयने उरल्या आनी स्वता आमच्यो ज्यो टिमी आसा त्यो आजून तेंच्यांनी कांयच प्रॅक्टीस सुरू करूं ना. शेवटी आमी इंडियन ऑलिंपिक्स जर घेता आसत हांगासर गोंयच्यो टिमी रेडी जावप अत्यंत म्हाका दिसता तुमी एग्री जातले. तांकां मिनिमम प्रॅक्टीस करून आमची भुरगीं तयार जावपाक कमीत कमी 4 ते 5 म्हयने जाय. आजून आमी कोच ऑन बोर्ड घेवंक ना. आतां हे सगळो जर प्रोसेस करतले आसत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक मिनिमम 5 म्हयने दिवपाक जाय आसले. येस तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा. त्या खातीर आमी तांकां सांगलां की जानेवारी उपरांतची तारीख जर कितें आसत जाल्यार ती तुमी तारीख दिया. आमची तयारी आसा. शेवटी आमी हांगासर नॅशनल गेम कित्याक घेता आमच्याय भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय गोंयच्या भुरग्यांक खेळपाक मेळपाक जाय गोंयच्या भुरग्यांक खंय तरी फुडें वचपाक जाय. शेवटी गोंयच्या भुरग्यांक ऑलिंपिकान मेडल्स मेळपाक जाय. हो सगळो विचार करून मिनिमम 5 म्हयने दिया म्हटलेले आसा. ऑलरेडी तांकां परत कळयलां की तुमी मिनिमम 5 म्हयन्याचो पिरियड आमकां दियात जेणे करून आमी ही सगळी तयारी करपाक शकतले. जर तेंच्यांनी तशी डेट दिली की डेफिनेटली आमी कन्सिडर करता.